पयले सुवातेर हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक तांकां एक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना इलेक्शन हें जिल्ल्याचें आसा इट इज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा पळय आनी लोकांनी भायर येवन बरे संख्येन हातूंत भाग घेवपाक जाय, वोट मारपाक जाय आनी लास्ट मिनटाक येवपाक रावता उपकारना. सकाळी फुडें जाता तशें आमी येवपाचें. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना अशें इलेक्शन जाता सगळ्या नागरिकांक जे आमचे टॅक्स पेयर आसा, ऑनस्ट टॅक्स पेयर, वोटर आसा तांकां एक संदी मेळता की हें पळय कितें चल्लां स्टेटीन, बरें चल्लां वायट चल्लां तें आमी डिसायड करपाक जाय. पॉलिसी चेंजीस हाडपाक जाय, पॉलिसी कितें चल्ल्या त्यो सारक्यो आसा, अनएम्प्लॉयमेंटाचें चिंतपाक जाय, लॉ एंड ऑर्डर चिंतपाक जाय. हे सगळे मुद्दे चिंतून वोटरान सारकें वोट मारपाक जाय. सो हो एक चान्स मेळता वोटराक आयचो दीस तेन्ना आपणाचे भावना आसा, आपणाचे फिलींग आसा रिगार्डींग द पॉलिटिकल सिट्युएशन इन द स्टेट ताजेर ताणें वोट मारपाचें. पळय, सिन्स इट इज अ पोलिंग डे आय कॅनॉट say anything in favor or against any party, though I belong to the Congress party. But मुद्दे म्हळ्यार जे आसा ते कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियरचो जाल्लो आसा गोंयांत. लोकांक जॉब ना. जे हारपोरा हालींच घडलां बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट, करप्शन, बायपासिंग ऑफ लॉज, लायसन्सीस बायपास करून कशे भायले बिझनसमॅन येतात गोंयांत, कशें इलिगली ते बिझनस करतात, आमचे कल्चर, आमची संस्कृती आसा ताजेर कितें असर पडटा. सो हे सगळे मुद्दे आसा. आमची बायल मनशां आसा, उस्तरी आसा, आयज ती सेफ ना गोंयांत. अशी वेताना कोणूय येता टुरिस्टान म्हणटा आपका प्रायस क्या हे बरें न्ही. हे सगळे मुद्दे तकले धरून म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की हय आमी एक बदल हाडपाक जाय, आमी डिसायड करपाक जाय कितें बरें कितें वायट पळय तें. फक्त हांवें म्हजेंच चिंतूंक उपकारना, म्हजे फॅमिलीचें, म्हज्या भुरग्यांचें, म्हजे शेजारचें, म्हजे फुडले पिळगेचें हांवें चिंतपाक जाय की जेन्ना वोट मारतलो हे सगळे मुद्दे धरून एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ गोवा, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑनस्ट टॅक्स पेयर हांव हे सगळे धरून वॉट डू आय ऑफर टू द पीपल. आदी आमकां शिकयलें ल्हान आसतना जेन्ना जॉन एफ कॅनेडी द देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकान म्हणलें आस्क नॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. अशें धरून आमी म्हाका दिसता चिंतूंक जाय की हो वोट मारून हांव कितें मॅसेज दितां सरकाराक जावं आमच्या शेजाऱ्यांक जशे लोकांक. सो आय एम शुअर की लोक जितले ताणें हें सोंसलां ही थोडीं वर्सां जालीं ताजेर वोट मारतले आनी एक बदल हाडटले. सेमी फायनलिस्ट इलेक्शनाक सदांच आमकां ही फायनल म्हूण आसपाक जाय, तयारी आसपाक जाय. आनी इलेक्शन गिव्स यू अ चान्स टू टेस्ट युअर ऑर्गनायजेशनल स्कील. टेस्ट करपाक जाता की आमी पळय ऑर्गनायजेशन आमचे ब्लॉक आसा, आमी वाड्यांनी पावता, आमी घरांनी पावता. हाचेर जेन्ना इलेक्शन जातलें, रिजल्ट येतलो, आमी पळोवपाक जाय कोण जिखलो पिड्ड्यार जालो तें न्ही, पळोवपाक जाय की हें पळय आमी 1.5-2 वर्स एक काँग्रेस आमची आतां सद्या एक नवे प्रेसिडेंटा अंडर आनी न्यू ऑर्गनायजेशन अंडर बांदून हाडटा आमी. ते आमी गांवांनी पावल्यां, घरांनी पावल्यां. इट इज अ टेस्ट, इट्स अ सेल्फ टेस्ट, लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो. येस, डीड वी सक्सीड इन रिचिंग आउट टू द पीपल. इतले मुद्दे आसा, ते मुद्दे डीड वी सक्सीड इन टेलिंग द पीपल, कन्विन्सिंग द पीपल हे मुद्द्यांचेर वोट मारा. सो हो एक टेस्ट आमकां. सर कितें दिसता रिजल्ट कितें आसतलो सर? सिन्स देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट म्हज्यान अशें म्हणपाक जायना, बट म्हाका दिसता बदल येतली आनी जी इलिगॅलिटी, करप्शन, जे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आसा ताजेर म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की सरकाराच्या सायडीक वोट मारीत जाल्यार म्हणचे आमकां प्रॉब्लेम ना. करप्शन जावं, इलिगॅलिटी जावं, मर्डर जावं, रेप जावं, उपकार कर, ऑर आमकां हें उपकार ना, आमकां बरें लागना, आमच्या भुरग्यांक बरें लागना, हें करप्शन, ब्रायबरी आसा तें, सो आमी बदल हाडटले. अँड वी वील वोट एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट
फॉर द ऑपोजिशन. म्हाका दिसता हाचेर लोकांनी डिसायड करपाक जाय आनी करतले लोक. वोटर इज ऑलवेज इंटेलिजंट अँड अंडरस्टँडिंग.